आसा पळय हो खूप वाडलेलो आसा. हेका लागून आमकां जी लेबर जाय पळय, लेबर क्लास जे जाय पळय ते खंय तरी मेळना. सो एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन आमचो हें आसा, आमी वी आर नॉट अगेन्स्ट एनी लेबर. जो गोंयांत येवन हांगा काम करता वी आर नॉट अगेन्स्ट देम. पूण आयज जर कोण तांकां हाडटा जाल्यार तेका लागून आयज कॉन्ट्रॅक्टर जे लेबर लॉज आसपाक जाय पळय गव्हर्नमेंटाचे ते खंयच अस्तित्वान ना. बाबा कोण हाडटा जाल्यार तेचें आयडेंटिफिकेशन कंपल्सरी करपाक जाय. तो कसल्या स्किला अंडर येयला तेचें आयडेंटिफिकेशन ना. तेका सॅलरी कितली दिवपाक जाय हेचें कांयच मेन्शन केल्लें ना. तेका एकोमोडेशन खंय दिवपाक जाय हेचें कांयच मेन्शन केल्लें ना. आयज कोणूय येता गोंयांत खंयसरूय रावता, फाल्यां ते कसल्या कामाक येता तेंचो रिकॉर्ड गव्हर्नमेंटा कडेन कांयच ना. आयज ते बाबा 10,000 लोक येयले ट्रेनीक, तुमी म्हटलें ते हेका लागून येयले, कित्याक लागून आमचे फिशरीजाक लागून, जेटी ट्रॉलर्साक लागून. पूण हेचो रिकॉर्ड गव्हर्नमेंटा कडेन कित्याक ना? ट्रॉलर सगळे गव्हर्नमेंटा कडेन रजिस्टर आसा, जेटी गव्हर्नमेंटा कडेन रजिस्टर आहा, जाल्यार हो रिकॉर्ड कित्याक ना? बाबा जेटीचेर कितले लोक लागता ते लोक येयला ते बाबा ते रजिस्टर जाला काय ना, ते रावता खंय हेचो अभ्यास गव्हर्नमेंटान कित्याक करूंक ना? तुम्ही म्हणटले इन्क्वायरी सेटअप, भाशण तेच सांगता कितें असेंब्लीन येता फक्त भाशणां करता, आमी हे करतले ते करतले. नेक्स्ट असेंब्ली येयले परते हेंच्या कडेन आन्सर ना. परते कविता म्हणटले, परते पोयमी म्हणटले, परते मराठी कोंकणीचे झगडे चलतले आनी टायमपास करून सोंपयतले, पोर्ट्रेट लाय म्हणटले. पूण मेन इश्यू हा हेंचे बाबा हे कामगार येता तेंचे रजिस्ट्रेशन जावपाक जाय. कामगार 700 रुपया 1000 रुपया जाय जाय ते तोंडाक येता, रेटी सांगता, रस्त्यार रावता, खंय रावता, तेंचो कंट्रोल कित्याक ना गव्हर्नमेंटा कडेन? रेव्होल्युशनरी गोवन्स तुमकां ईच एंड एवरी अमेंडमेंट जे गोंयकाराक लागून आनी गोंयाक लागून हितकारक आसा, बेनिफिशियल आहा पळय ते अमेंडमेंट घेवन येतले आनी तुमकां दितले. आनी तुमी जर ते पास करिना जाल्यार लोक तुमकां दाखयतले की बाबा तुमची जागा खंय आसा. आयज आमचे जे मेंबर्स आसा, जे गोंयचे सपोर्टर आसा आनी जे हे बिल सपोर्ट करता तेंच्या कडेन हांव आयज अपील करता, तेंच्या कडेन एक मागणी करता की हे जे बिल तुमी प्रत्येक घरान, प्रत्येक गोंयकाराच्या घरांत पावोवपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाची. हे बिलाचे आमी हँडआउट्स काडटले, लिफलेट्स काडटले, हेची कॅम्पेन आसतली आनी ह्या बिलाचेर आमी गोंयभर पोगो यात्रा काडटले. आतां ही पोगो यात्रा इतल्याकूच की आमकां दाखोवपाक जाय की जे तुमी पॉलिटिकल लिडर्स, पॉलिटिकल पार्टीज नाजाल्यार एंटी गोवन जे सेक्टर आसा, एंटी गोवन लोक आसा, ते लोक आयज आमकां डिवायड करपाक सोदता पळय, हे डिवायड करपाक तुमकां जावचें ना. कितें केलें इतलीं वर्सां केलें, ह्या फुडें तें जावचें ना. तेका लागून हे पोगो यात्रा आमची जातली आनी सीएमान जशें उतार दिला की नेक्स्ट असेंब्लीन तो बिल घेतलो ना, तूं घेतलो ना ते फुडले खबर, पूण हे बिल तुका घेवन तुका ते पासूच करपाक आमी लायतले. ही आमची चॅलेंज आसा. गव्हर्नमेंटाकूय सांगपाक सोदता की तुमी हे 20 दीस जी नाटकां चलयली, जितली बिलां पास केली, भायल्या लोकांक हाडून गोंयांत रजिस्ट्रेशन लग्नां रजिस्टर करपाक सुद्दां तुमी बिल हाडलें. ही बिलां करपाक जो सगळो टायमपास केलो पळय तो कांय फायद्याचो ना जर गोंयकार कोण तो डिफायन जायना जाल्यार. आयज गोंयकारांक आपले आयडेंटिटी राखपाक लागून पर्सनल गोवन ओरिजिन डिफायन जावपाची खूब गरज आसा. ती रेव्होल्युशनरी गोवन्साची गरज ना, ती गरज आसा प्रत्येक गोंयकाराची. आनी ही काळजी गोंयकारांक घेवपाक जाय आनी हो क्वेश्चन गोंयकारांक आमदाराक विचारपाक जाय. आनी हे आमी विचारतले आनी क्रांती सुरवात जाली. आनी क्रांती आनी हे रेव्होल्युशन हँडल करपाक हे पॉलिटिकल लिडर्सांक, एंटी गोवन जितले ग्रुप्स आसा तांकां हँडल करपाक खूब डिफिकल्ट जातलें इतलेंच सांगपाक सोदता.